नमस्कार. गोवा टुनाइट स्मिता येळकाराचो येवकार. सविस्तर खबरादी हेडलाइन्स. मायन्स खात्याचे प्रीबीड बसकेत 16 मायनिंग कंपन्यो वांटेकार. बसकेत पावणेर काडिल्ल्या 5 ब्लॉकांचेर प्रेझेंटेशन. 27 एप्रिल मेरेन ऑक्शन पुराय. मायन्स संचालक उलयलो. आपाचो दिल्लीचो उपमुख्यमंत्री सिसोदिया, वीज मंत्री जैनाचे मंत्रीपदाचे राजीनामे मुख्यमंत्री केजरीवालान घेतले. सिसोदिया लिकर स्कॅमात, जैन मनी लॉन्ड्रिंग केशीत भितर. आयबीपीचो 6 प्रकल्पांक बावटो. 310 कोटींची गुंतवणूक. 2,500 रोजगार संधी. पेडण्यां थीम पार्क पॅकेजिंग नुस्तेमारी प्रकल्पांक बावटो. लॉजिस्टिक पॉलिसीचेर चर्चा. त्रिपुरा, नागालँड, मेघालयाच्या विधानसभा वेंचणुकांचो एक्झिट पोल. त्रिपुरा, नागालँडात बीजेपी येता सत्तेर. मेघालयात बीजेपी तिसऱ्या नंबरार. मतमेजणी निकाल 2 मार्चाक. वास्को न्यू वाड्यार फातोडेर 6 टू व्हिलरींक उजो. 1 मोटारसायकल, 2 स्कूटरी लासून काबार. 1 स्कूटर अर्दी काबार. 2 डॅमेज. कोणे तरी उजो घाला. थळाव्यांक दुबाव. फार्मागुडयेर जीव्हीएम सर्कला कडेन परत एक्सिडेंट. कंटेनर परतलो. ड्रायव्हर ट्रकात आडकलो. कॉलेजीचे भुरगे. थळाव्यांनी केलो साल्वार. लोक म्हणटा रोड इंजिनियरिंग सारकें ना. बाकीची राज्यां करता स्वयंपूर्ण गोंय उपक्रमाचो अभ्यास. आसामाचे शिष्टमंडळ गोंयांत. स्वयंपूर्ण उपक्रम हेर राज्यांनी चालीक लावपाचे यत्न. गोंयच्या प्रॉडक्टांक मार्केट विस्तार. राज्य वेंचणूक आयोग सांखळे. फोंड्या नगरपालिका वेंचणुकेचे तयारेक. मायात 2 नगरपालिकांचो सोंपता कार्यकाळ. वेंचणूक आयोगान डिलिमिटेशनाचें काम केलें सुरू. दर्यादेगांची धूपजाम. गोंयांत 10 वर्सांत वगडायली 15.2 हेक्टर जमीन. इस्रोचो रिपोर्ट. भारतान वगडायल्ली 3,500 हेक्टर मायज जमीन. दर्यादेगावयल्या जिवावळीक धोको. आनी कोळंगूटचो ट्रान्सजेंडर बॉबीक पर्वरी पुलिसांनी धरलो. कोळंगूटचो एकलो शिंदळकेक पिट्टा म्हणून मिरामार दर्यादेगेवेल्या ट्रान्सजेंडरांनी केल्लो मिडियार इश्यू. पोलिसांनी घेतली दखल. खबरो विस्तारान. मायन्स खात्याचे प्रीबीड बसकेत 16 मायनिंग कंपन्यांनी वांटो घेतलो. हे बसकेत पावणेर काडिल्ल्या 5 ब्लॉकांचेर प्रेझेंटेशन दिलें. हरवळे, कुडणे, अडवलपाल, बार्देसांत केळी आनी सुर्ला ब्लॉक पावणेर. 27 एप्रिल मेरेन खात्यान दुसरी ऑक्शन प्रक्रिया पुराय करची पडटली म्हणून मायन्स संचालक दोतोर सुरेश शानबाग प्रुडंटा कडेन उलयला. On 25th January 2023 for 5 mining blocks. For that today that is 28th of February pre-bid meeting has been held. 16 companies have participated in the pre-bid meeting. And there are written queries that have been received by the department, and today this meeting was basically familiarize them on the auction process. There was a presentation done by the transaction advisory SBI CAPS. There is a presentation done by the MSTC on the auction process, how it takes place on the auction portal. Now the bidders have that till 17th of March they have time to purchase the bid document. That is per block per tender it is 5 lakh rupees, and 27th March is the bid due date for submission of technical documents and initial price offer. Thereafter technical evaluation will take place.
Then April 17 to April 27 is the auction window. That means by 27th April we will be completing the auction process of the 5 mineral blocks that are put for auction in the second NIT. आपाचो दिल्लीचो उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया आणि वीज मंत्री सत्येंद्र जैनाचे मंत्रिपदाचे राजीनामे. मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवालान दोगांचे राजीनामे घेतले. लिकर पॉलिसी केशीत सिसोदियाक सीबीआयन कस्टडीत घेतला. जामिना खातीर कोर्टात गेल्लो तेन्ना सिसोदियाक हायकोर्टात वचूंक सांगलो. जैन फाटले 10 म्हयने जाले मनी लॉन्ड्रिंग केशीत भितर आसा. IBPन गोंयांत 6 प्रकल्पांक बावटो दाखयला. आज परबरी बसका जाली. 310 कोटींचे एकूण प्रकल्प. उद्देगांच्या प्रस्तावा प्रमाण 2450 रोजगार संधी. ह्या प्रकल्पांनी विदेशी गुंतवणूकदारूय आसात. पेडण्यां थीम पार्काक मान्यताय दिल्या. तशेंच पॅकेजिंग आनी नुस्तेमारी प्रकल्पाकूय मान्यताय दिल्या. लॉजिस्टीक पॉलिसीचेरूय बसकेत चर्चा जाली. IPBची मिटींग आशिल्ली. IPBक वेरियस इश्यू फाटले सगळे कंप्लीट केल्ले. न्यू इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्टा खातीरय बी एक 5-6 प्रपोजल्स आशिल्ली. तितूंतली ऑलमोस्ट 1 किंवा 2 प्रपोजल्स सोडली जाल्यार बाकीची सगळी प्रपोजल्स जी आसा ती क्लियर केल्या इंडिविज्युअल स्टेज. थोड्या जाणांची पेडण्यान विचीच्यान न्यू प्रपोजल आशिल्लो. इट इज फॉर द amusement park type. It is in private property. So we have given the approval. Second one is in package industry in the हरवळ्या. So ताका approval दिल्ले आसा package industry खातीर. आनी it is त्याच बरोबर अजून एक 2-3 जी प्रपोजल्स आशिल्ली IDCच्या बाबतीत त्या सगळ्या जाणांक प्रपोजलां क्लियर केल्या. बाकी थोडी ट्रान्सफर आनी हेचे आशिल्ली म्हणजे प्लॉट्स आनी स्टेट्स येता त्या प्रपोजलांक क्लियर कर दिल्ल्या. लॉजिस्टीक पॉलिसी हो मेन विषय आशिल्लो. सरकार खंय नितळ उद्देगांक प्रोत्साहन दिता. नवे तंत्रज्ञान आनी प्रदूषण नाशिल्ल्या उद्देगांचेर भर. We encourage only clean industry and with new technology and non-polluting industry. आज आमच्यो 100 प्रपोजल आमी क्लियर केला आणि ते 100 प्रपोजल with investment of 310 crores, 6 different industries and with the employment potential of more than 2,450, almost 2,500 people will be employed. आता in that there is even a foreign company आमचे जे this आम्ही किती म्हणतात ते this particular fish, this second industry which I was telling you, it is mussels, cultivation of mussels. Again it is in collaboration with a foreign company. This is a new industry altogether with new technology which we are encouraging. प्रुडंटा खातीर लौकिक शिलकार. त्रिपुरा, नागालँड आणि मेघालयाच्या विधानसभा वेंचणुकांचे एक्झिट पोल आयले. वेगवेगळ्या एजन्सींनी केल्ल्या एक्झिट पोला प्रमाण त्रिपुरा आणि नागालँडात BJP येता. मेघालयात NPP. थंय BJP 3ऱ्या नंबरार. मतमेजणी आणि निकाल 2 मार्चाक. लोकसभा वेंचणुकेच्या नजरेन BJPक निकाल म्हत्वाचो. त्रिपुरा BJP 32, दावे 15, TMC 16, एकूण सीट 60 आणि बहुमत 31चे. नागालँडात BJP प्लस NDPP 42, NPF 6, काँग्रेस 1, एकूण सीट 60, बहुमत 31. मेघालया NPP 20, TMC 11, BJP 6, काँग्रेस 6, एकूण सीट 60 आणि बहुमत 31. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट. वास्को न्यू वाड्यार नानक नगरात फांतोडेर 6 टू व्हिलरींक उजो. 1 मोटारसायकल आणि 2 स्कूटरी काबार. 1 स्कूटर अर्दी काबार. 2 स्कूटरीकूय उजो लागून लुकसाण जालां. कोणे तरी उजो घाला म्हणून थळाव्यांक दुबाव. गाडयेक उजो लागून लायटीच्या वायरी मेरेन पावलो. उजो लागला म्हणून कळटनाच थळाव्यांनी पालयलो. मात तो मेरेन मोठें लुकसाण जाल्लें. शॉर्ट सर्किट म्हणल्यार ते शॉर्ट सर्किट जावंक शकना, कारण इतले रातचे कोण बायक रातचे केन्ना पार्क करता आनी सकाळचो उजो लागता म्हणल्यार हेजेर डावट येतात. आनी ताका लागून पोलीस हांगसर जेन्ना येयले आनी जे इलेक्ट्रीक डिपार्टमेंटाची लायट बंद केली, पोलीस येयले तेंच्यांनी पंचनामा केल्लो आसा आनी फुडलें इन्व्हेस्टिगेशन आसा पळय ते पोलीस करता वास्कोचे. ऊज लागून ते वायर्स जळलेले ते येऊन आता इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट येऊन केला आणि ते वायर चेंज करतात आणि डिपार्टमेंट पोलीस कंप्लेंट केलेली आम्ही, तो पंचनामा करून गेला आणि तेच प्रोसिजर चालू हा. आता कोण ते हा ते आमकां कळपाक जाय. यांनी ऑलरेडी बरे आम्ही 2 गाडी ओढून काढल्या, म्हणजे तेही गाडी गेल्ल्या, ते ओढून काढले म्हणून आम्ही ते सेफ ना जाल्यार ते गेलेले.
कोण अशें केन्ना जावं ना, इतले वर्सां जालीं आमी जाले आमी हांकां कॉल केला मागीर तुमी येयले मागीर एक्चुअली आमच्या हांगा CCTV कॅमेरा बी ना हांगा चॅक करया म्हणल्यार कोणी उजो लायलो या शॉर्ट सर्कीट जावन कितें जालें म्हणून इतलें आमच्या हांगा घडलां इतकें ऑलरेडी आनी तें बरें आनी ते आनी सारकी गाडी ते आमी फाटल्यान आनी चड गाडी आहा. फार्मागुडयेर GVM सर्कला कडेन परत एक्सिडेंट. सर्कला कडेन कंटेनर परतलो. ड्रायव्हर बरो वेळ ट्रकात आडकून उरलो. कॉलेजीचे भुरगे आनी थळाव्यांनी कंटेनरांतल्यान ताका भायर काडून GMCत शिफ्ट केलो. थळावे सांगता ते प्रमाण ह्या सर्कलाचेर अपघात जायत असतात. रोड इंजिनियरींग सारकें ना. थंय धड सायनबोर्ड सुद्दां ना. GVM कडेन ह्याच पद्दतीन हेच्या पयलीं खूब अशे कंटेनरूच ओवरटर्न जावन पडलेले आसा आनी फॅटिलिटी हांगासर वाडल्या तेन्ना प्रॉपर सायनबोर्ड्स गव्हर्मेंटान बसोवंक जाय आनी त्याच प्रमाणे हांगा कॉलेज आसा, कॉलेजी भुरगीं हांगासर रावता, सो इतले हांगा रिस्की आसा. तेका लागून हे भायल्यान जे गाडी येता तांकां सायन सिग्नल नासलेल्या कारणान ते खंयच्यान डायवर्शन घेवपाचें तें तांकां कळना आनी ह्या पद्दतीन हे मेजर अशे अपघात हांगासर जाता. आमगे ते जाल्ले पळय आमी हांगा इंटरवल म्हणून आमी वडा पाव बीन आमगे खावपा येल्ले आमी थंयसरल्यान पयलें फूल स्पिडीन स्पिडीन म्हणल्यार आसात ते टर्न बीन व्हडले आनी रोड बीन ल्हान आहा. मारले तेणी स्ट्रेट येयलो हांगसर पडले आमी येयले ते पयला ते ऑयल लीक जाता ते आसा भुरगे आशिल्ले सगळे जाण पळयताले हांगा आनी ते पयलीं सुद्दां कोण काडी नासले तेका ग्लास फुटले आमकां दिसले भंय दिसताले न्हू ते ऑयल लीक जाता आनी उजो बीन लागल्या सो आमी गेले आमकां काय मेळना हांवें फोडले ग्लास ते पळय हाती लागला मातशे बँडेज लायला पांयान फोडले ते मागीर थंयसरल्यान लाकूड काडून काडले ते ग्लास फोडले ते भायर काडून मागीर एम्बुलन्साक कॉल केलो ते केला आनी ते ऑयल फूल लीक आहा ते म्हाका भंय दिसताले भुरगे हांगा हे करताले पळय इतके येता ती आनी ते भायन सांगलेले पळय ते सारके आहा ते हे सर्कला लागून खूब फावटी जाला हांगा एक्सिडेंट. ते रोड इंजिनियरींग म्हणून जो कितें प्रकार आसा हो रोड इंजिनियरींग प्रकार हो सारको ना. म्हणजे प्रत्येक कडेन रस्त्याचेर एनक्रोचमेंट जाल्ल्या कारणान रस्त्याची एनक्रोचमेंट कोणूच पळयना आनी तांकां वांटोवपा खातीर रस्तो आपल्याक जाय तसो व्हरतात. एक्चुअली कितें आसा की हें सर्कल जें आसा हें खूब मोटें आसा आनी हांगा सडनली हांगा खंयचेच सायन बोर्ड म्हणटात ते सारके ना. हांवें आतां पळयलें जाल्यार थोडे कडेन रेस्ट्रिक्शन एंड सायन दिसता रोखडीच फुडें 40 स्पीड लिमीट दाखयता. सो हे जे प्रकार आसा पळय हाजेर खंय तरी अंकूश येवपाक जाय. फर्मागुडीच्यान प्रेरणा खातीर विवेक प्रभू. स्वयंपूर्ण गोंय उपक्रमाचो अभ्यास बाकींची राज्यां करूंक लागल्यात. हो उपक्रम कसो चलता, गोंयचो लोक कसले प्रॉडक्ट करता ताचो अभ्यास करूंक वेगवेगळ्या राज्यांची शिष्टमंडळां गोंयांत येत आसात. आसामाचें एक शिष्टमंडळ आयलां. हो अभ्यास खंय बऱ्याक पडटा अशा माध्यमांतल्यान गोंयचे प्रॉडक्ट बाकीच्या राज्यांनी पावता, तांचे मार्केट विस्तारूंक आदार जाता. I believe we'll be able to replicate many things that we learned from here, and we have also extended our invitation to the officials and the people of Goa so that they can come to Assam also. It's a learning experience. We have more to visit, and I think we'll go back with a very positive learning and a lot of good memories from Goa. Goa is doing good in Swayambhurna model, so they have implemented it at the grassroots level. So we wanted to see how Goa has done it and how we can replicate things from here in Assam. So that's why we have come here. We have read about it already, but then seeing is much better, and we could interact with a lot of Swayambhurna Mitras, we could interact with beneficiaries, with people. We have attended even awareness camps for different schemes. सो वेगवेगळ्या सरकारांची डेलिगेशनां हांगा येता, स्टडी टुराक म्हणून येता. आयज आसाम सरकाराचे डेलिगेशन येवन गेले, तशेंच फाटल्या फावटी उत्तराखंड सरकाराचे येयल्ले, महाराष्ट्र सरकाराचे येवन गेले, मध्य प्रदेश सरकाराचे येवन गेले. सो ते हांगा येता, आमचे प्रॉडक्ट्स घेवन वता आनी ब्रोशर्स घेवन वता आमचे, आनी आमकां एक बरो रिस्पॉन्स मेळटा हेजो, आनी आमचो हांगा सेलूय जाता आमच्या हेजो, आनी आमचो गोवन ब्रँड हो भारतभर पावता. सो हे प्रॉडक्ट्स घेवन त्यांच्या सरकाराक दाखयता, थंय प्रेझेंटेशन्स करता, सेमिनार्स करता, आनी आमचो हो मॉडेल कन्झर्वेशन मॉडेल आसा न्ही, तो त्या सरकाराक ती पटोवन दिता आनी अशेच प्रोजेक्ट त्यांच्या गव्हर्मेंट त्यांच्या राज्यात जावचे म्हणून ते प्रयत्न करतात. दर्यादेगांची धूप जावन गोंयांत धा वर्सांत 15.2 हेक्टर जमीन वगडायल्या. इस्रोच्या अहमदाबादल्या स्पेस ॲप्लिकेशन सेंटराचो रिपोर्ट 2004 ते 2006 आनी 2014 ते 16 मदलो डाटा पळयल्यार देगो कोसळून सुमार 28.8 हेक्टर जमीन काबार जाल्या. तशेंच 13.6 हेक्टर जमीन वाडल्या.
हिशोब केल्यार गोंयाक 15.2 हेक्टर जमनीचो फटको. खासा रिपोर्ट. दर्यादेगांची धूप जावन गोंयांत 10 वर्सांत 15.2 हेक्टर जमीन वगडायला म्हूण इस्रोचो रिपोर्ट. अहमदाबादांतल्या इस्रोच्या स्पेस ॲप्लिकेशन सेंटरान 2004 ते 2006 आणि 2014 ते 2016 आपल्या अहवालात सगळ्या राज्यांची जमीन कितली गेल्या ते नमूद केला. तातूंत गोंयचोय रिपोर्ट आसा. ह्या काळात गोंयांत दर्यादेगांची धूप जावन 28.8 हेक्टर जमीन वगडायल्या. जाल्यार एक्रेशनांतल्यान गोंयची 13.2 हेक्टर जमीन वाडल्या. गेल्ली जमीन आनी वाडिल्ले जमनीची गोळाबेरीज केल्यार गोंयांत 15.2 हेक्टर जमीन वगडायल्या. जनरल करंट सायन्सा प्रमाण भारतान ह्या 10 वर्सांत 3680 हेक्टरा परस मायज जमीन दर्यादेगांची धूप जावन वगडायल्या. इतल्या मोठ्या प्रमाणात जमीन गायब जावप म्हणल्यार दर्यादेगांवयली जिवावळ आनी वनस्पतींचो अधिवास उणो जावंक शकता आनी दर्यादेगांवयल्या लोकांचें जीवन असुरक्षीत जावंक शकता. एक तर तांची जमीन ना जाता, तशेंच ते दर्याच्या आनीक लागीं पावता. कांय सुवातेंचेर जमीन वाडिल्ल्यान लोकांक लाव जावंक शकता, मात सागरी जिणेक मार बसूंक शकता. कित्याक तर कांय सुवातेंचेर अचानक उदकूच ना जावप वा उणें जावप, ताका लागून त्या वाठारांतल्या जिवांचे अस्तित्वाचो प्रश्न तयार जाता. तशेंच कासवाचो अधिवास आसा थंय जमीन वाडल्यार कासव दर्यादेगांकडच्यान आपशींच पयस जाता. हो रिपोर्ट 2016 मेरेनचो आसा. त्या उपरांत आतां मेरेन 7 वर्सांत दर्यादेगांची धूप जावन कितली जमीन गेल्या ताचो हिशोब ना. दर्यादेगांची धूप आडायना जाल्यार दर्यादेगांवयले जिणेचेर मोठो परिणाम जावपाचो भंय. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट. कोळंगूटचो ट्रान्सजेंडर बॉबीक पर्वेरी पुलिसांनी धरलो. कोळंगूटचो एकलो बॉबी म्हणटा तो शिंदळकेक पिट्टा म्हणून मिरामारच्या ट्रान्सजेंडरांनी इश्यू मिडियार हाडिल्लो. प्रुडंटानूय रिपोर्ट केल्लो. रिपोर्टाची दखल पुलिसांनी घेतली. एक्शन जातली म्हणून SP निधीन वाल्सन मिडिया मुखार उलयला. पुलिसांनी बॉबीक गाडी फोडपाच्या केसीत धरलो, सांजे सोडलो. We haven't received any complaint, but there has been a video circulating in the social media, of which we are actually conducting an inquiry. We are asking them to join the inquiry, and once we done the inquiry, if there are any offences made up, we will take necessary action. जब हम आए थे, फिर अभी कुछ साल हुआ ये हम लोगों को जबरदस्ती सेक्सुअल एक्टिविटी में दे रहा है. कहाँ से आए थे हम कोलकाता से आए थे. आपकी पहचान कहाँ हुई बॉबी से? बॉबी से पहचान हम ट्रांसजेंडर की एक सम्मेलन में हुआ था. उसके साथ एक अजमेर शरीफ बोल के जगह है, वहाँ पे हम लोग के साथ पहचान हुआ था. वहाँ पे हम लोग को बुला के फुसला के कि यहाँ पे अच्छा डांस होता है. हम लोग ये सोच के आए थे कि डांस करेंगे, नाचेंगे, इंटरटेनमेंट करके हमारा पेट चलाएंगे. हमें पता नहीं था कि ऐसे काम करके हमारा पेट चलना होगा. जब डांस करके हम लोग इसका पेट नहीं भर पा रहे, तब हम लोग को ये चीज़ एक्टिविटी में ज़बरदस्ती दिया. हर किसी को मार रहा है. और ये जो मीरामार में भी जो सेक्स चल रहा था, इसमें ये बॉबी का ही हाथ है. जो मतलब लड़का जो गे होता है, इन लोग को ज़बरदस्ती मार के, धमका के, इन लोग को ड्रग्स दे के, इन लोग को लड़की जैसा सजा के, इन लोग को मीरामार में जाके धंधा कराना. मेरा घर पे आके मेरा गाड़ी तोड़ दिया. तो भी 3 लोगों ने आके मैंने फुटेज भी दिया था. वो गाड़ी तोड़ा है, मेरा खिड़की तोड़ा है ऐसे पत्थर से. मेरा फूल का झाड़ घर के सामने था वो फेंक दिए. मतलब बहुत नुकसान किया. इतले मजगती पोलिसांनी बॉबीक गाडी फोडपाच्या केशीन धरलो आणि उपरांत सोडलो. मर्डर किया हम लोग ने. हाँ, हमारी गाड़ी तोड़ा, हम उसकी गाड़ी तोड़ा. प्रुडंटा खातीर ओमकार फळारी आणि साहिल मांद्रेकर. राज्य वेंचणूक आयोग सांखळे आनी फोंड्या नगरपालिका वेंचणुकेचे तयारीक लागला. मायांत दोनूय नगरपालिकांचो कार्यकाळ सोंपता. वेंचणूक आयोगान सध्या डिलिमिटेशनाचें काम सुरू केलां. फोंडेचे 15 वॉर्ड आनी सांखळेचे 12. डिलिमिटेशनाची प्रक्रिया जातकच 1 मार्च ते 13 मार्च मेरेन लोकांच्यो सुचोवण्यो आनी हरकती उक्ती आसतली. वर्सभर शेतांत गश्टे काडप, पीक काडपा वेळार जनावरांचो उपद्रव शेतकारांचे नित्याचें जालां. कुडचड्यार सोनफातराच्या शेतकारांची अशीच परिस्थिती. शेतांनी गोरवांचो उपद्रव. पदरचे मोडून सगळे उपाय केले, फेल गेले. शेतकार उलोवन दाखयतात. पुलिसेक आनी पंचायतीक सांगून जालें, कोणूच कानामानार घेना. शेतकी खात्यान तरी खंय लक्ष घालचें. शेतां लागून आमगे जायते आमकां त्रास जाताय गोरवां लागून. रात दीस ही गोरवां येन इतले आमकां पयशां देसपेज जाता, पण आमगे कांय येना. सदांच रात दीस शेत हावप. शेतां आमगे भरपूर जाताय पयशे. 20,000 पासून 20,000 चड देखून जाताय.
जोता शेतां साऱ्या हेका तेका म्हणून मिशनां म्हणून आमगे शेत उरून आमी माथार आनी आतां पोटा पोटा गोती मोशी आमगे बड कोतात आमगे राती म्हणजे भोंवो जायना कितें करपाचें हजार कोडी ते मेरेन सावन शेत रोयताय आमी शेत आमगे वर्सां हे भाशेन हान इबाड कोता आनी ते जायना आमच्यांनी सांबाळपा आनी गव्हर्मेंटाकूय सांगल्या गव्हर्मेंटूय बी आमगे कांय एक्शन घेयना कितें कृषी कार्ड कोर आनी कितें मागीर आमी शिकलो काय नाय आमकां तें बेजार येता तें करपा म्हणटकीर आमी शेत रोयताय आमगे पयशे घेवन आमगे पयशांनी आमी ती वय केल्ली वय मोडून ते सगळे फेन्सींग मोडून त्या मशिनी बाडगोन उडयले शेतात आमी पंचायतीन दिलो पुलिसीन दिलो कोण येवन एक्शन घेवना ती मातशें आपणागे कोण मशीन थोडे टायम राखताय आमी रातची येवन राखतालीं कितें आमगे कश्ट केलो मेळपा जाय न्हू 12 जाण कितले शेतकार आसा 12 थोड्यांनी आपणागे शेत वर्स करूं खाताय म्हण तो रोयला पाडूंक उडयला म्हापसा पालिका मार्केटान कितली वर्सांच फाटीं लिजार दिल्ल्या दुकानांचे लीज रिन्यू कित्याक करूं नकाय म्हणून हायकोर्टान पालिकेक धाडिल्ले नोटिशे वयल्यान बाजारकार काचाबूल काम धंदो हातांतल्यान वचत म्हणून भंय पालिकेन कायद्यांत तरतूद करून बाजारकारांक सांबाळचें लक्ष घालचें म्हणून बाजारकार आमदारा कडेन पावले तो म्हणटा कितें तें पळयता वेपारी म्हणून आमी गेले 40 वर्सां 50 वर्सां वेपार करतात आनी आमचेर खंय तरी एक आमकां पळयतना दृश्टिकोनान पळयतना आमकां थोडे RTI एक्टिविस्ट थोडे आमकां वचून पळयतात पळय ते की आमी खंय तरी व्हडलो क्रायम केल्लेले आसा आमी क्रायम करूंक ना वी आर टॅक्स पेयर्स वी आर आमच्या बरोबर आमची फॅमिली एक दोन फॅमिली डिपेंडंट आसा आनी तेच्या भायर स्टाफाच्यो 2 फॅमिली आसा त्यामुळे वी आर 1000 मर्चंट्स सो आमी 4000 फॅमिलीक आमी रिप्रेझेंट करतात आमच्या वेपाऱ्यांमध्ये जी एज ग्रुप आसा वर नॉट इन द व्हेरी यंग जनरेशन ऑल्सो सो दॅट दे कॅन गो अँड वर्क समवेअर आमचे आसा वेपारी ते सगळे वेपारी 40 आनी 60 वर्साच्या एज ग्रुपांतले आसा खंय आनीक दुसरे कडेन चलचे ना आमी म्हणटकूच आमकां काडून सामकेंच भायर मारलेल्या भशेन जर आमकां भंय घातलो वयता पळय तो आमकां खंय तरी प्रॉपर वेन रिप्रेझेंट जावंक जाय आमचें म्हणणें इतलेंच आसा की जर 1-2 कितें मिस्टेकी कितें जाल्लेली आसा ती आयडेंटिफाय करून तेजेर एक्शन घेवं येता ब्लँकेट आमकां जर हें करतात पळय आनी स्ट्रेसान दवरला फाल्यां आमच्यातले कोण जाणटे कोण जर आमच्या हितून हांगासर जगांतल्यान गेले सोडून एटॅक येवन कसले स्ट्रोक येवन जाल्यार कोण जबाबदारी घेता कमिटी वांगडा सगळे आयज आमदाराचे भेटी गेल्ले तांकां एक निवेदन दिलां आमी जी कोर्टान केस चालू आसा त्या संदर्भात आनी तेणी एश्युरन्स दिला की आपूण आपल्या हातीन आहा तितके आपूण सगळे तुमकां हेल्प करतलो आमी आपूण म्हापशाच्या नागरिका वटसून सगळेच आसतलो अशें तेणी एश्युरन्स दिला आनी सरकार दरबारी आमचें जें काम आसा पळय तें तेणी करून घेता म्हणून सांगलां खबरो इतल्यार सोंपता प्रोंटाक फॉलो करात वेबसायट ट्विटर ॲप फेसबूक पॉडकास्ट टाटा स्काय ॲप जिओ TV ॲपार बी प्रुडंट बी सेफ गर्देच्या सुवातींनी मास्क वापरात कीप वॉचिंग प्रुडंट देव बरें करूं